गजाली थोड्यो जनांतल्यो थोड्यो मनांतल्यो अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान. खाशेली माळ सामान्यांतल्यान असामान्य वावर करपी अशें कांय कर्तुबी गोंयकारांची तांकां हांगा पळोवन तांचे कडेन तांच्या वावराची वळख, त्या वावरांतल्यान नव्या पिळगेक एक प्रेरणा मेळची अशे तरेची अपेक्षा आनीक अशा तरेच्या क्रियाशील आनी कर्तुबी गोंयकारां वांगडा अनंत गजाली अग्नी सांगतान. आयज आमचे मदीं आसात दोन मानेस्त जांणी तंत्रज्ञान शिक्षणाच्या मळाचेर खूब मोठें योगदान दिता आसतनाच राष्ट्रीय मळाचेर नामनेचो नॅशनल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टॅक्नॉलॉजी एवॉर्ड म्हळ्यार ICT एवॉर्ड गोंयांक मेळोवन दिला. आनी हालींच तांणी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज्युकेशन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हांच्या हस्तुकीं तो दिल्लींत स्विकारला. 2012 वर्साक केंद्र सरकारान NCERTन हो पुरस्कार स्थापीत केले उपरांत 2018 वर्साचो पयले खेपेक एक पुरस्कार हो गोंयकार शिक्षकाक फावो जालो आनी ते आसात श्री सुधीर पै, जे माशें काणकोणचे आसात सत्यवती सोयरो आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयांत शिकयतात. आनी तशेंच आमचे मदीं आसा 2019 वर्साचो पुरस्कार ICT एवॉर्ड फावो जाल्ले श्री निलेश पै, जे पणजेच्या डॉन बॉस्को हायर सेकंडरी स्कुलांत शिकयतात. निलेश बाब, सुधीर बाब, तुमकां दोगांयकी आमच्या स्टुडियो भितर येवकार. तुमकां दोगांयकी हो पुरस्कार 2018 आनी 2019 वर्साचो वळेरेन फावो जाला आनी समेस्त गोंयकाराच्या वतीन, प्रुडंटाच्या वतीन, म्हज्या स्वताच्या वतीन तुमची तोखणाय तुमकां, कारण पयलेच खेपेक हो पुरस्कार गोंयच्या शिक्षकांक फावो जाला आनी म्हणून हांव धरून चलतां की गोंयच्या शिक्षकांक तुमचे कडच्यान प्रेरणा घेवन आनीकय ह्या तंत्रज्ञानाच्या मळाचेर किंवा शिक्षणांत तंत्रज्ञानाचो वापर करून आनीकय बरे तरेन शिक्षण अध्यापन चड फुलोवपाच्या नदरेंतल्यान ती वावर करतली अशी हांव अपेक्षा बाळगितां. 2012 वर्साचो हो पुरस्कार गठीत जाले उपरांत 2018 वर्साक सुधीर सर तुमकां हो पुरस्कार फावो जाला. तुमी पयले गोंयकार हो पुरस्कार फावो जावपी. कितें तुमच्या मनाक त्या वेळाचेर भावना तयार जाल्यो? थँक्यू सर. सगळ्याच्या पयलीं प्रुडंट मिडिया पळयतल्या सगळ्या रसिकांक सुधीर पैचो नमस्कार. जेन्ना 2018चो ICT पयलोच पुरस्कार गोंयांक फावो जालो, मातशी भंय बी दिसली, अशी मनाक खुशी बी दिसली खूब, कित्याक इतली फर्स्ट टायम 2012च्या जेन्ना स्टार्ट जालो हो ICT पुरस्कार आनी पयली 2018चो पयली इनाम आनी पयली एवॉर्ड म्हाका जेन्ना फावो जालो तेन्ना खूब खूश दिसली, कित्याक जे कितें हांवें त्रास काडिल्ले ते खंयच्यान तरी एक फळां लागले अशें दिसलें. हाजे खातीर हांव सगळ्याच्या पयलीं म्हजे पेरंट्स आनी म्हजे कलिग्स, म्हजे मॅनेजमेंट, म्हजे प्रिंसिपल नांव घेता श्री नारायण देसाय सर, श्री जयराम गांवकर सर आनी आतांचे प्रिंसिपल श्री हेमंत कामत सर, आनी 20 वर्सां जालीं हांव शिकयतां हायर सेकंडरीक. सगळीं जीं भुरगीं आसात हो एवॉर्ड हांव तांकां दितां, कित्याक तांचे लागून हांव घडलो आनी हांव हो एवॉर्ड घेवपाक पावलो. सो खूब खुशी आसा म्हाका हो एवॉर्ड घेवन, आनी म्हाका गोंयचें नांव हांवें वयर काडलें, म्हणजे राज्याचें नांव वयर काडलें, म्हणजे देशाचें नांव वयर काडलें. हाजे खातीर म्हाका खूब प्रावड आसा. निलेश सर, तुमकां जेन्ना हो पुरस्कार पयले खेपेक कळ्ळो की तुमकां फावो जाला म्हणून, वॉट वॉज युअर इमिजिएट रिएक्शन? Yeah, I had a lot of appreciation from my friends, Don Bosco family. First of all, I got calls from a lot of Don Bosco teachers appreciating me for my work, because I had done a lot of work teaching them during the pandemic period and all that. And my parents, my families, they supported me, and it was very joyous moment actually to be. कोइन्सिडन्स इज, तुमी दोगूय जाण जांकां 2018 आनी 19 वर्साचो जो पुरस्कार फावो जाला, दोगूय जाण कॉम्प्युटर टिचर्स. सो हो जो एवॉर्ड आसता हाजो निकश कितें? इज इट ओनली फॉर द कॉम्प्युटर टिचर्स ऑर फॉर एनी टीचर टिचींग एनी सब्जेक्ट? सर तशें ना. एक गैरसमज आसा की ICT एवॉर्ड म्हळ्यार ओनली फॉर ICT म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टॅक्नॉलॉजी. आतां पळोवपाक गेल्यार इतले सब्जेक्ट आसतात, तातूंत भितर कोण ICTचो तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून जे शिकयतात, हो जो एवॉर्ड आसा हो खंयच्याय टिचरांनी एप्लाय करपाक जाता. जो टीचर क्रिएटीव आसा,
जो कितें कितें आपल्याले मॉड्यूल्स यूज करता, दर्या तो कितें एक प्रोजेक्टर यूज करता, आनी एक सद्या एक स्मार्टफोन सुद्दां एक जो टूल आसा तो एक ICT टूल आसा. सो तो सुद्दां जर यूज करून जर भुरग्यांक शिकयता, इट इज कम अंडर ICT. सो अशें कांय ना की सगळीं टिचरांनी ओन्ली कॉम्प्युटर टिचरांक एवॉर्ड मेळटा अशें कांय ना. भरपूर लोकांनी, कांय ना म्हळ्यार एक 800 लोकांनी एवॉर्डा खातीर एप्लाय केल्ली. तातूंत सगळीं सब्जेक्टाचे टिचर आशिल्ले आनी तांणी एप्लाय केल्ले. आनी अशें कांय ना, आनी आमी सुदैवान आमकां दोगी जाणां आमी ICT टिचर आनी आमकां फाव जालो. सो हांव सगळ्याक सांगपाक सोदतां की हो एवॉर्ड कॉम्प्युटर टिचरा खातीर न्ही, हो सगळे टिचरा खातीर जे तंत्रज्ञान यूज करून शिकयतात आनी आपल्यालो लेक्चर क्रिएटीव करतात, जो भुरग्याक आवडटा तो यूज करून यूज ऑफ ICT इन एज्युकेशन, हाजे खातीर हो एवॉर्ड दिल्लो. I want to add to it that it's a creative innovation which you use in your teaching and making your teaching more seamless, interactive. Actually, what is the end product is that we have shifted over from a physical class during the pandemic, okay? And most of the teachers were unaware of the tools, ICT tools which are already existing. So we tried to put in this ICT tools to the forefront and actually use this. So during the pandemic, it helped a lot for the teachers. If you say we had gone to Delhi for that, we have seen the teachers there. There's different subject teachers. They have used innovative techniques of using mobile, smartphone, apps, GeoGebra, all these apps they have used, and they made the classes so interactive. So that's it. It is not meant by ICT. It could be any use of ICT tool in your subject matter and making your lesson more creative. आमी म्हणजे ICTचो यूज वेगळ्या वेगळ्या सब्जेक्टां भितर कशें करूं येता ताजेर येतलेच मुखार आमी. सर, तुमी उल्लेख केल्लो पॅन्डेमिकाचो आनी कोविडाच्या पिरियडा भितर पर्टिक्युलरली ऑनलायन टिचींग स्टार्ट जालें एंड नोबडी एक्सपेक्टेड बिफोर मार्च 2020 की अशे तरेचे ऑनलायन आमकां शिफ्ट करचें पडटलें आनी इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन कशें आनीक सगळे टिचर्सांक. सो इट वॉज ICT टिचर्स बेजिकली त्या वेळाचेर. आय रिमेंबर की एप्रील मे हे 2 म्हयने दे वर ऑल द टायम ट्रेनिंग द टिचर्स. तातूंत भितर यंग टिचर्स आशिल्ले वी आर व्हेरी मच फॅमिलियर विथ ICT आनीक सगळे हे साधनां, आनी जाणटे टिचर्स आशिल्ले रिटायरमेंटा कडेन, आनी यू ऑल पीपल जे तांकां ट्रेन करपाचे. वॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स दॅट टायम? Yeah, we found it like some teachers very creative. They enjoyed learning new techniques. Those teachers wanted to give something good for their students in a way. So they were calling us, asking us what are the tools they can use, and that way. So we were part of all this. We conducted groups. We make ICT city groups. So there we trained teachers. We conducted webinars and made them aware of the things. जशें निलेश सरान म्हळें की कोविड महामारी वेळेक खूब लोकांक त्रास जालो, पूण हांव जर म्हणटा शिक्षण क्षेत्रांत जर कितें तरी बरें जालें ते सगळे टिचर ट्रेन जाले. त्या टायमाचेर जेन्ना म्हाका याद आसा की आमची डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन श्रीमती वंदना राव तिणें सर्क्युलर काडले आनी 2 दिसां भितर आमी सगळी तयारी करून त्या टायमाचेर हांव ऑब्जर्वर म्हूण काम केलें, को होस्ट म्हूण काम केलें आनी सगळे ग्रूप एकठांय केलो आनी आमकां सर्क्युलर बी रातीन येताली. सो दुसरे दीस हो ग्रूप घेवन बसपाचो. सो कोविडान आमकां शिकयलें की तंत्रज्ञान घेवनूच आमी मुखार वचपाक जाय, नाजाल्यार त्या वेळाचेर अशें आमकां चान्सच नाशिल्लो, पर्याय नाशिल्लो. सो थ्रू गुगल मीट, थ्रू झूम मीट आमी भुरग्यां कडेन पावले आनी जेन्ना महामारी वेळार आमी तो कोप अप केलो, कित्याक आनी आमकां पर्याय नाशिल्लो. सो we have given training to 11,000 teachers all over Goa. तातूंत भितर प्राथमीक, सेकंडरी, हायर सेकंडरी टीचर्स आशिल्ली आनी सगळ्यांनी आतां सगळे टिचर टॅक सेवी जालात. दे कॅन यूज ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स व्हेरी वेल. तांणी तुमकां दिसता की फाटल्या 2 वर्सांक जे तरेन हे टॅक्नॉलॉजी कडेन जुळोवन घेवपाक जाय आशिल्लें आनीक आपल्या टिचिंगा खातीर द बेस्ट वापर करूंक जाय आशिल्लो, तो जालो तांचे कडेन? Definitely. तुम्ही पळोवन आसले, if you see the channels, YouTube channels, teachers have adopted this technology and they have come very differently, innovatively. They have conducted the classes. They use Google Classrooms, Padlet, Testmos, all these apps which are then made their classes more interactive and enjoyable.
सर तुमचो एक्सपिरियन्स कसो म्हणजे भुरग्यांच्या नदरेंतल्यान ताजो परिणाम कसो आशिल्लो म्हणजे वॉज इट पॉझिटिव्ह हे परिणाम ताजो काय नेगेटिव्ह परिणाम Definitely. स्टुडंट्स वर लर्निंग विथ अ स्मॉल डिवायस कॉल्ड मोबायल आनीक ऑल द टायम ऑनलायन डेफिनेटली हांव एक म्हाका सांगता की हांव जो म्हाका जो एवॉर्ड मेळ्ळा ताजें मेन हांवें जे काम केलां तें गेम बेस्ड लर्निंग म्हळ्यार कितें भुरग्यांक गेमींतल्यान शिकोवप भुरगो शिकता आमी ट्रेडिशनल मेथड जाता हांव एकच सांगता परत सगळे टिचरांक सांगता की ICT हो पर्याय न्ही सॉरी हाजो ट्रेडिशनल हाजो पर्यायच न्ही तो सप्लिमेंट तो टिचिंगाक एक सप्लिमेंट म्हणून यूज करपाचो बाबा पर्याय न्ही बाबा ICTच केल्यार टिचिंग बरें येता अशें न्ही आमचें ट्रेडिशनल टिचिंग आसपाकूच जाय ताजे बरोबर हे सप्लिमेंट ICT सो तुजो लेक्चर चड क्रिएटीव जाता आनी तो भुरग्याक चड आवडटा सो आतां जसं तुमी सांगलें की भुरग्यांक फायदो जालो काय ना सो भुरग्यांक जेन्ना कोविडा टायमार शाळो बंद जाल्यो तेन्ना तांकां टिचर दिसता भितर आनी एक वेगळी टॅक्नोलॉजी जाली थोडी भुरग्यांक स्टार्टिंगाक खूब खूब उमेद जाली कित्याक आपल्या टीचर खंय काय नाशिल्लें सगळें बंद जालें तेन्ना टीचर आपल्याक मोबायलांतल्यान तो शिकयता सो भुरगीं बरी अटेंड करतालीं आनी दे स्टार्ट लर्निंग ऑन दीस सर Yeah, I want to add to that what Sudhir has stated that you cannot replace a teacher, a teacher with the technology. Technology is running with parallel, but a human touch should be there. A teacher should put questions. When the teacher explains, they share the ideas, they grow themselves. So you cannot replace technology with the teacher. Teacher should be there in the class, but these tools can be used to make the things more very seamless. एक्झॅक्टली म्हणजे आमकां पॅन्डेमिकान ज्यो कांय बऱ्यो गजाली दिल्यो तातूंतल्यो एक आमकां अशे तरेची शिकवण दिली की तुमी जशें म्हणलां की पॅरलल वचप पॉसिबल आसा कारण टिचराची रिप्लेसमेंट ना कारण टीचर आसा ते काळीच आसा ऑनलायनाक फक्त तुका ब्रेन आसता Emotional quotient grow जातले तर टीचर जाय. एक्झॅक्टली आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येता आनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी भितर सगळ्या गजालींक वाव आसा what is the scope for information communication technology in the new education policy? सर सद्याक हांव स्टेट टॅक्निकल कोऑर्डिनेटर म्हणून हांव काम करता गोंयाक आनी तातूंत भितर NCF आनी SCF ह्या दोन गोश्टीची नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क हाजें काम पळयता एज अ स्टेट टॅक्निकल कोऑर्डिनेटर म्हणून गोंयचो तातूंत भितर हांव जेन्ना आमी करिक्युलम फ्रेम करतात तेन्ना ICT प्लेस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल सगळी सब्जेक्टाक ICTक प्राधान्य दिल्लें आसा एक वेगळो सब्जेक्ट म्हणून जातलो आतां ICT सो प्रत्येक टिचराक ओरिएंटेशन जातलें सगळे टिचरांक ICT टूल्स दितले खंयची फ्री आसात ते सगळे टूल्स तांकां शिकयले गेले वतले तशेंच जे जे टिचरांक ICTंतल्यान मातशे फाटल्यान आसात सो तांकां थोडी गॅजेट्स थोडी बरे कंप्युटर्स जावं हे जावं ताजी तांकां हाजें दिवन तांकां ICTंतलें ज्ञान दितलें सो हो मेन NEP जेन्ना भितर सरतात 2020 भितर तेन्ना ICT वील प्ले अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज तो सद्याक ती गरज काळाची. I want to add to that. See, NEP itself states that is integration of technology in your learning curriculum. So you have to use a lot of ICT tools so that every subject has a tool. So it's integration of this tool in your subject matter. So that see if there are a lot of simulation tools. So usually during the pandemic people had difficult in practicals and all. But there were simulation tools where you could actually observe and see and do the projects. I conducted a webinar for the physics teachers all over in Goa, wherein I actually showed they were very impressed by that so much tools were there, where they were really not aware of the things, which I told them and they were surprised and very thing. So I actually made awareness. That awareness is very required to continue with this NEP integration of technology. आनी एक सर एड करता हातूंत भितर आतां NEP भितर रोबोटिक्स एंड कोडिंग हांव त्याच विशया कडेन येवपाचो आशिल्लो कारण रोबोटिक्स आनी कोडिंग हे दोन गजाली नव्यो इंट्रोड्यूस केल्यात आनी बरेचशा पेरंट्सांक किंवा जनरल जो एक हें आसा एक कम्युनिटी हें तांकां दे आर नॉट स्टील अवेअर ऑफ वॉट इज कोडिंग वॉट इज रोबोटिक्स आनी वॉट आर द इट्स वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑल दी थिंग. हांव सांगता सर लकीली आमी दोगूय जाण वर्किंग एज अ मास्टर ट्रेनर फॉर SCM केअर्स कोडिंग एंड रोबोटिक एज्युकेशन इन स्कूल सो आमकां सिलेबस पळोवन कळ्ळें आमकां की आमकां दिसतालें पयलीं की भुरग्यांक जड जातलें काय कितें कित्याक कोडिंग इज नॉट अ इजी जॉब कोडिंग म्हणल्यार ताका मातशें ज्ञान जाय टायम जाय मातशें लक्ष जाय मॅथ्स ताका मातशें बेजीक जाय सो भुरगें जातलें काय ना म्हणून
पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की हें मॅथ्स अशें न्ही, दिस इज द प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड. Yes. भुरग्याचो प्रॉब्लेम It's growing the analytical प्रॉब्लेम mind. सॉल्विंग कशें करप, खंयचो प्रॉब्लेम आसता सॉल्व कशें करप तो दीस. सो भुरग्यांक बारीक बारीक स्क्रॅच प्रोग्रामींग, बारीक बारीक गेम्स, हातूंतल्यान भुरग्यांक इंट्रस्ट क्रिएट करपा खातीर हो सिलेबस तयार केला. 5th, 6th आनी 7th आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला. आनी गोवा गव्हर्मेंटीन खरें तोखणाय करपाची. तांणी हो फर्स्ट टायम गोंयाक इंडियेक गोवा इज द फर्स्ट स्टेट ते आमी स्टार्ट केला 6th आनी 7th. आनी सांगता सर की भुरगे सामके इंट्रस्ट घेवन शिकतात कित्याक तांकां तें आवडटा कितें तरी वेगळें कितें तरी. सो ते आनी अशें न्ही की हो ओन्ली फॉर कंप्युटरा खातीर, मॅथ्स, फिजिक्स, अदर ऑल सब्जेक्टा Animations, movies, कोडिंग हे ताजे यूज जाता. You can create animation games or your subject contents. Suppose तुम्ही एक there are sprites बरोबर you can have a talk, you can create a game like football playing games, so that creative things happen to that. आणि आमी खंय गेल्ले तेन्ना आमचो प्रोफेसर्स बरे आशिल्ले खबर, दे गिव व्हेरी गुड ट्रेनिंग देर. अनेस कामत सर वॉज देर, साईश वॉज देर, Borges sir, they gave like in a recursion method. There is a traditional way of playing, like there are blocks and that. So recursion method and कशें solve करपा, where your mind grows आणि तुम्ही एक तरेचे एनालिटीक मायंड ग्रो जाता तातूंत. आणि जो प्रसार जावपाच्या नदरेंतल्यान तुमी कांय नांव घेतली, कामत सराचें नांव घेतलें, बोर्जेस सराचें नांव घेतलें. खऱ्यांनीच तांची तोखणाय कारण तांणी प्रत्येक तालुक्यांनी वचून हेडमास्टरांची मिटिंग्स Hands-on training टिचर्सांचे. सो टू मेक द हेडमास्टर्स अवेर, टिचर्स, कॉम्प्युटर टिचर्स, जनरल टिचर्स सगळे. सो खूब तोखणायेचो वावर तांणी बी तांच्या लेवलाचेर केला. सर आतां इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी भितर घे म्हणून आमचे कडेन अवेलेबल हें आसात, जेर नेटाचेर आमकां गेल्यार मेळटले. पुराय 100% यूज टिचरां कडेन जाता काय अजून देर इज स्कोप फॉर द टिचर्स की आनीक भायर वचून आपल्यो कक्षा वाडोवपाचो? सर हांव एक एग्जांपल दिता आनी हांव सांगता आन्सराचें की हांव SRG स्टेट रिसोर्स ग्रुपाचो हांव मेंबर आनी मास्टर ट्रेनर हांव गोंयचो. सो एकदां हांव SRG खातीर दिल्ली गेल्लो आनी तातूंत भितर एक 12 स्टेटीचे लोक आयिल्ले. दिल्ली आसताले, महाराष्ट्रा, गुजरात अशे आशिल्ले आनी गोंयची टीम आशिल्ली. आमी 10 जाण आशिल्ले. त्या टायमाचेर आमी जेन्ना फर्स्ट दिसाक गेले तेन्ना आमी सामके अजाप जाले की प्रत्येक स्टेटीचे तांणी स्वता टिचरांनी इतले रिसोर्सीस आपले तयार केलात भुरग्यां खातीर. स्वताची शूटिंग काडून नाजाल्यार मोबायलाचेर रिकॉर्डिंग करून कितें तरी करून तांणी अशी मॉड्यूल्स तयार केल्यात, अशी यूट्यूब चॅनल तयार केलात, अशी वेबसायट्स तयार केल्यात. भुरग्यांक ती आवडटात आनी भुरग्यांक आपल्याली फोटो दिसतात, व्हिडिओ दिसतात पळोवन तांकां इंट्रस्ट क्रिएट जाता. पूण तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमी गोंयाक हें अजून करूंक पावना. आमचे कडेन ज्यो रिसोर्सीस अवेलेबल आसात त्योच आमी भुरग्यांक दाखयनात. सो आमचे क्रिएट करपाचे सोडूच, आमी ज्यो रिसोर्सीस आसात त्योच आमी भुरग्यांक दाखयनात. सो तेन्ना हांवें चिंतलें कितें तरी करपाचें. सो हांव जेन्ना हांव म्हणूं शकता की तो म्हजो टर्नींग पॉयंट. हांव जेन्ना दिल्लीच्यान हांगा आयलो, हांव कितें तरी चिंतलें वा कितें तरी करपा जाय. सो हांवें थोडे गेम बेस्ड लर्निंग, थोडी गेम्स एप्स पळयलीं, तयार केलीं आनी हांवें टिचरां म्हजी कलिगां पयलीं शिकयलीं कित्याक म्हजी कलीग पयलीं शिकले तर म्हजें स्कूल ग्रो जातलें. सो म्हजी कलिगान भरपूर ती एन्जॉय केली आनी सगळ्यांनी म्हाका हेल्पूय केलो. प्लस हांव तांकां हेल्प करता अजून पर्यंत कित्याक तांकांय ग्रो जालें तर म्हजें स्कूल ग्रो जातलें. सो तें जातकीर तांकां गेम बेस्ड लर्निंग कितें तें कळ्ळें आनी भरपूर तांकां भुरग्यांक आवडली ती स्कीम. हांव एड करपाक सोदता ताका सुधीर सराक की सी ड्युरींग द पॅन्डेमीक हांवें खूब वेबिनार्स एटेंड केल्ले. नॉर्थस्टॉर्म अकॅडमी म्हणजे टॉप मोस्ट वेबिनार्स आनी हांवें दिसलें की म्हजी नॉलेज मातशी शेअर करप म्हणून. सो हांवें म्हजे स्टाफ मेंबर्स प्रिंसिपल थ्रू हांवें सांगलें की हांव एक सेशन घेता 4 to 5:30 एवरी डे. सो दॅट आय कॅन शेअर दीस नॉलेज. सो हांवें हे लेटस्ट ICT टूल्स आसा पळय ते हांवें सगळे शेअर केले. Actually use this a lot of like polling tool आसा, वॉक्सबोर्ड आसा, वूक्लॅप आसा, मागीर काहूत आसा, हे पॅडलेट आसा, हे यूज करून भुरग्यांक थ्रू ताजे फ्लिपग्रीड आसा. सो यू कॅन गिव अ वॉयस ओवर एंड गेट द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ दॅट. म्हणजे पॅन्डेमीक टायमार भुरग्यांक मेळ्ळें ना. सो फ्लिपग्रीड एक टूल आसा, तातूंत एक क्वेश्चन घालो टिचरीन आनी रिस्पॉन्स घेतना भुरगे वॉयस ओवर दिवन कॅमेरा थ्रू दिता. सो यू एक्चुअली अ डायलॉग कॅन बी हेल्ड. हे जाता. मागीर काहूतान लॉट ऑफ क्विजीस केले. सुधीर सरान कितले क्विजीस केल्या काहूतान. सो दॅट मेक्स द लर्निंग व्हेरी इंट्रस्टींग. आनी म्हाका हांवें फूल ट्रेनींग दितली आनी म्हाका बॉस्को इनोवेटर अवॉर्ड मेळ्ळा 2018 फॉर द सेल्फलेस आनी कंट्रिब्युशन टू द इन्स्टिट्यूट. So I'm actually dedicate this award to Don Bosco because it is because of Don Bosco I have received this award.
सर आता हो जो हें आसा सरान कसं सांगलें की गेम बेस्ड लर्निंग आसा हें आसा भुरग्यांक आवडटा आतांच्या भुरग्याची जी IQ नॉलेज आसा न्ही ती चड आसता ल्हान भुरग्याक जर तुमी मोबायल दिलो तो आमच्या पेक्षा तो भितर सगळें सोदता ताका सगळें खबर आसता सो सेम टायप जो मोबायल इज व्हेरी गूड टूल आतां जर आमी म्हणटात आमचे कडेन ICT टूल्स कांयच ना बट दीस मोबायल इज कॅन बी अ व्हेरी गूड ICT टूल भुरग्यां खातीर आवडटा काय भुरग्यांक हें जाणवता आनी तांकां कळटा बिकॉज ते तांचे IQ लेवल आमच्या चड आसता पूण एकूच एक कंट्रोल उरपाक जाय की एक वॉच आवर्स ऑर सब कंट्रोल शूड बी दिस इफ दॅट इज प्रोवायडेड नो देन एवरीथिंग वर्क्स व्हेरी फायन. आणि ती म्हाका दिसता शिक्षकांची आणि पालकांची खूप महत्वाची जबाबदारी पालकांनी ती लक्षात घेवपाक जाय. सर मॅथ्स सारख्या किंवा सायन्स सारख्या आनीक लँग्वेज सारख्या किंवा ओवरऑल सगळ्याच सब्जेक्टांनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीचो कसो म्हणजे एक 2-3 एग्जांपल तुम्ही एखाद्याक सांगपाक शकतात. सर खान अकाडमी म्हणटा ती आसा खान अकाडमी म्हणटा ती सायन्साक तुमकां फ्री सायट ती OER म्हणटा ती सामकी थावजंड्स ऑफ व्हिडियोज आसात ऑल इन ऑल सेक्शन कळ्ळें न्ही. तशेंच मागीर कहूट म्हणटा ती आसा जिओजिब्रा म्हणटा ती आसा सरान सांगलें पॅडलेट म्हणटा ती आसा सो रिस्पॉन्सीस घेवपाक जाता सो लॉट ऑफ OER फ्री आसात. सो हांव सगळे टिचराक मागता की आमचे कडेन सुद्दां थोडी रिसोर्सीस आसात ती आमी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां सप्लाय करूं शकतात नाल्यार खंयच्यान दिवपाक शकतात. आणि NCERT ऑल्सो तुमच्या वेबसायटीर गेले तुमकां खूब ते रिसोर्सीस मेळटले सो वीच कॅन बी यूज इन अवर डेली टिचिंग्स टू मेक इट मोर इफेक्टीव. आणि दुसरें म्हणजे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर्स खूब आसा लायक इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ व्हिडिओ ओपन शॉट एडिटर आसा ऑडेसिटी आसा मॅथ्स खातीर सर मॅथ्साक आसा मॅथ्स टूल आसा जिओजेब्रा आसा which you can just have to give your coordinate system, it draws a triangle and triangle change the shape, everything very simulation software म्हणटा ते मागीर PFAT आसा फिजिक्स सिम्युलेशन ऑफ मॅथ्स आसा PFATान सगळे सिम्युलेशन टूल्स आसा. सर एक एग्जांपल येता फोटो मॅथ म्हणटा ते एक ॲप आसा आमकां एक पयलीं मॅथ्साक कठीण जातालें आमकां आन्सर काडपाक कळनाशिल्लें आतां टॅक्नोलॉजी इतली मुखार पावला की मोबायलाचेर आमी फोटो मॅथ म्हणटा ते एक ॲप घालें आनी एक तुमी सम जर मुखार दवरलें आनी मोबायल आसा ताका स्कॅन केलो तो तेजे स्टेप वायज मॅथ तुका बरोवन टायप करून येता. भुरग्यांक हें दिवचें न्ही दिवचें हांव म्हणना बट टिचराक सुद्दां रेफरन्स करपा खातीर हें खूब बरें टूल जाता. सो टॅक्नोलॉजी इतली आसा तुमकां ग्रो जावपाक तुमकां आज आसती फाल्यां आसना सो तुमी ग्रो जावपा खातीर भरपूर OER आसात भरपूर फ्री सॉफ्टवेअर आसात ते तुमी यूज करचे. म्हणजे स्वताक अपडेट करत रावप ही काळाची गरज आसा नाल्यार आमी फाटीं पडटले. यू हॅव टू बी अपग्रेडिंग युअरसेल्फ विथ द टेक्नॉलॉजी. सर तुमकां दिसता की स्कूल्स फूल एक्विप्ड आसात या टू मीट द चॅलेंजीस म्हणया किंवा नवे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी सगळे स्कूल्स आसात वेल एक्विप्ड. सी यू हॅव टू मेक द इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी फॉर युअर स्कूल लायक मी आमच्या स्कुलान कंप्युटर आशिल्ले बट ते सगळे सायबर स्किमाचे कंप्युटर वर नॉट वर्किंग ते अपग्रेडेड सो आमी अशे रसबेरी पायज इन्व्हेंट केले स्कुलान सगळे क्लासीनी रसबेरी पाय स्मॉल डिवायस रोबोटिक स्मॉल डिवायस which are connected purchase a project and projectors we can do all smart classes audio visual internet enabled classes घेवपाक मेळटा. So we do this way. So you have to try to use some tools you make the thing so that if afterward you are doing the thing for the student. बरोबर सर सरान सांग तशेंच सो टिचरांनी इतली रिसोर्सीस आसा त्यो भरपूर यूज करपाक जाता सो वेरीन सरान सांगलें तशें. SCERTचे सद्याक कितें प्लॅन्स आसा म्हणजे तुमी यू बोथ आर एसोसिएटेड विथ SCERT वर्क या इन नियर फ्युचर कितें हें आसा तांचें ह्या माळाचेर. सर SCERT आनी थ्रू NCERT दे आर आनी समग्र शिक्षण अभियान हातूंतल्यान भरपूर वर्कशॉप जातात. हांवें कांय ना 40 वर्कशॉप घेतला सगळे सेकंडरी हायर सेकंडरी टिचर विथ द यूज ऑफ ICT इन एज्युकेशन. सो ICTचो यूज कसो करपाचो आनी NEP जेन्ना आमी स्टार्ट जातले आतां रोखडें तेन्ना ओरिएंटेशन आसतलीं सगळीं टिचरांक परत एकदां वर्कशॉप्स आसतलीं हाव ICT प्लेस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन टिचिंग टू मेक टिचिंग इफेक्टीव. सो वर्कशॉप्स आसतलीं सगळें आसतलीं. सो SCERT इज टेकिंग लॉट ऑफ वर्कशॉप्स ओरिएंटेशन तशेंच तांणी पयलींच निश्ठा 2.0 म्हणून तांणी ॲप क्विजीस तयार केल्यात वेरीन पॅन्डेमिका टायमार सुद्दां टिचर्स घरा बसून शिकले व्हिडिओ पळोवन आन्सर दिले आनी अपग्रेड सुंदरच आशिल्ले ते प्रोग्राम निश्ठाचे. सो SCERT गव्हर्मेंट खूप त्रास घेता टू प्रमोट At ICT least इन the एज्युकेशन. awareness should be there. टिचरांक एक अवेरनेस आपूण एक भुरग्यां लागून कितें करपाक शकता सो दॅट स्टुडंट ग्रो अँड जर ही कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं जे टिचर्स आसात तांकां आतां फुडाराच्या नदरेंतल्यान यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी ICT आनी तांचें शिक्षण टिचींग कितें संदेश दिवपाक सोदतले.
थोडक्यात परत हांव रिपीट करता सर की हो ICT अवॉर्ड आसा तो ओनली नॉट फॉर ICT टिचर्स, हो सगळे टिचरांक प्राथमीक ते सेकंडरी हायर सेकंडरी पर्यंत तो मेळटा. सो एकच करात की आपले स्वताचे रिसोर्सीस तयार करात. सगळे स्टेटी जर तुम्ही वचत आनी स्वताचे रिसोर्सीस आसात, दिक्षा ते अपलोड करतात आनी दिक्षा अपलोड करते भुरग्यांक दिसता आपल्याले फोटो आसात, म्हजे टिचराले फोटो आसात तांकां ते आवडटात आनी ते गिव कीन इंट्रस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर विडियोज. सो स्वताचे रिसोर्स तयार करात. लोकांचे रिसोर्स आसताच बरोबर ते यूज करात, यूज दॅम इन टीचिंग सो दॅट इट वील मेक दॅट युअर टीचिंग इफेक्टीव. परत सांगता हो सप्लिमेंट पण यूज करपाचो. दिस इज नॉट अल्टरनेटीव. टीचिंग तुमचें आसतलेंच बरें, यू आर गुड टीचर, बट हो सप्लिमेंट पण यूज करात. त्या खातीर तुमकां सगळीं भुरग्यां तुमकां एट्रॅक्ट जातलीं आनी तुमकां तुमची क्लास इफेक्टीव करतली. Yeah, so I just want to add actually, by Sudhir sir made it very clear. So actually, you should be upgrading yourself. See, तुम्ही शिकयता जाल्यार भुरग्यांक after all you have to giving something to the students. How creative you can be in giving the student. So how there are traditional chalk other systems almost is gone. People are students are used to this technology. So we have to upgrade ourselves and try to be innovative आणि एक्सलन्स म्हणटा पळय ताजेर वचपाक जाय. थँक्यू निलेश सर, थँक्यू सुधीर सर. तुमचे कडेन उलोवप हो प्लेजर आशिल्लो. आयज तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियो भितर आयले आनीक ICT अवॉर्ड धरून एकूण ICT शिक्षणा भितर प्रभावीपणान आमी कशी रुजोवं येता आनीक आमचें जें टिचींग आसा तें बऱ्यांतलें बरें प्रभावी कशे तरेन करूं येता हाजेर खूब बरें मार्गदर्शन आमकां केलें. प्रुडंट मिडियाचे वतीन तुमकां दोगांयकी चडांत चड देव बरें करूं.